राज्यात पाऊस 150 इंच पार झाला. सरासरी परस 45% मायस पडला म्हणून सध्या माहिती मेळटा. अजून गोंयात पावसाचो नेट सुरूच असा. मजगती कर्नाटकात कांय भागात मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडटा. धरणय फुल जाल्यात. 20 दिवस विश्रांती घेतलेल्या पावसान आता गेल्या 4 दिवसापासून दमदार हजेरी लायली आसात. कर्नाटक राज्यातल्या एक महत्त्वाच्या धरणापैकी असलेल्या सुपा धरण क्षेत्रातही जोरदार पाऊस पडत असलेल्या कारणान सुपा धरण आसात हे पूर्ण क्षमतेन भरलात. या सुपा धरणाची जी कॅपॅसिटी आसा ती 564 मीटर आसात. मात्र आतापर्यंत हे सुपा धरण 560 मीटरपर्यंत भरलेले आसात. तेका लागून आयज मंगळवारा दुपारी या सुपा धरणाचे 3 दरवाजे उघडून 15,000 क्युसेस पाण्याचा विसर्ग केलो आसा. तसेच हे पाण्याचा विसर्ग आसा तो काळ्या नदीत केल्या कारणान काळ्या नदीच्या सकल भागात असलेल्या दांडेली, कारवार आणि इतर जी गावां आसात त्यांच्या खातीर सावधगिरीचो इशारो दिल्लो आसात. कारण पाणी सोडल्या कारणान ज्यो काळी नदीच्या किनाऱ्याचेर जी गावां आसात थंय पूर स्थिती निर्माण जावंक शकता. तेका लागून तेंच्या खातीर सावध रावपाचो इशारो दिल्लो आसात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.